कॅप्टन आज तुम्ही देव दामोदराच्या सप्तकाक येयल्ले हांगा दर्शन घेवपाक जे मुद्दे आज पर्यंत गोंयचे कोणीच जे भारताचे आमी मंदिर म्हणटा लोकसभेत मानूंक ना ते तुमी मानले तेचे बद्दल कितें उलयता? गोंय ऑलरेडी लेट जाल्ली आसा. गोंय कोणाचें? गोंय आमकां हें सांबाळून दवरना आमच्या आवय बापायन आमच्या पुर्वजांनी. जेन्ना आमची भुरगीं व्हडलीं जातलीं ती आमकां विचारतलीं आमकां तुमी कितें सोडलां. सो आमी हे मुद्दे काडून पार्लमेंटान आमी कोणाक फावोर करूंक ना. आमी पळय कितें डिले जाल्यार कितें पळय निसंटन जालां तें आमी दिवस जाता तितलें करूंक सोदता. सो ती आमचो कर्तव्य हें करपाकूच जाय. आमी कोणाक फावोर करिना. आमी आतां झूज मांडपाक जाय. हें जस्ट फ्यू स्टेप्स घेतले आमी. इतले एक्टिविस्ट इतले लोक जमनीर झगडटा कोणाक लागून? तांकां कांय पर्सनल फायदो ना. फक्त एक गोंयाक बरें गोंयांत दवरपाक. सो आमकां जेन्ना लोकांनी पार्लमेंटान धाडले म्हणजे लोकांचो आवाज थंय काडपाक. हांव उलोवंक ना पार्लमेंटान, आमचो लोक उलयला पार्लमेंटान. कॅप्टन अंदू दामोदर भजनी सप्तकाक 125 वर्सां. ताका लागून राज्य सरकाराच्या अनेक आमदारांनी हो फेस्टिवल स्टेट फेस्टिवल म्हणून करतो म्हटला. तूं एक मुरगांव तालुक्याचो दक्षिण गोंयचो खासदार, तेचेर तुमचें कितें मत? ना, सगळ्यांचो एक डिमांड आसा जाल्यार हें जावचें. सर्व कुटुंब मंडळींना कार्यकर्ते नाना तऱ्हेची काय संकट असते आणि गोव्याकरता भरभरून काहीतरी कामगिरी करू दे आणि तिथे जाऊन भरपूर मोठ्याने आवाज करू दे. सगळ्यांकरता अडी अडचणी आलेल्या संकटांना दूर कर. संकट असलेल्या त्या प्रत्येकाने घटनेच्या व्यवस्थेत श्वास समाधान शास्त्रोली आनंदी आनंद कर. भरभराट करून दाखव. सांभाळ पार्वती दामोदर महाराज की जय. दामोदर महाराज की जय. कॅप्टन